जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक आचारसंहिता लागू असताना वेगवेगळ्या सरकारी पोस्टा खातीर जाहिरात करून सरकारान आचारसंहिता मोडल्या म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन प्रकरण वेंचणूक आयोगा कडेन पावयलां. नोकऱ्यांक पात्र थारिल्ल्या उमेदवारांचे पॉयंट सरकारान जाहीर करूंक ना. बीजेपीन तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगून विश्वासघात केलो. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन करून सरकार कंत्राटी कामगारांच्या पोटा आड येता म्हूण राष्ट्रवादीन आरोप केला. At the Jilla election, there was an election code. During the code, the Goa Public Service Commission announced posts, made an advertisement. And therefore, such an announcement during the code is absolutely illegal. We have also written to the election commission, but this government on contract basis. ज्यांना वेकन्सी ओपन जातात त्या डिपार्टमेंटार इंका हांगसरले निका हांगसर आपले फेवरेट कॉन्ट्रॅक्ट भितर सांगू शकतात. इलेक्शन कमिशन टू टेक सिरियस नोट ऑफ दिस. बहुजन समाजाचे 12 आमदार आणि काय मंत्री सरकारान आसात. ह्या 12 आमदार मंत्र्यांनी कूळ मुणकार दुरुस्ती कायदो फाटी घेवंक सरकाराचेर दबाव हाडचो आणि तांचे फुडारपण खंय खासदार श्रीपाद नायकान करचें. We appeal to this Mahasangha that the appeal they are making to withdraw the tenancy amendment, to make these ministers and MLAs in the ruling party come out and see that in this assembly session that amendment is thrown out. And this should be led by none other, North MP, who claims to be a leader of the Bahujan Samaj, Bab Shripad Naik. हे 12 आमदार मंत्री सरकाराच्या आड उलयनात जाल्यार बहुजन महासंघ हे बीजेपीचेच कारस्थान आसूये म्हूण राष्ट्रवादीन दुबाव उक्तायला. Not they should have the courage to declare that these people are anti-Bahujan Samaj. If not, they become a smoke screen of the BJP. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मडगांव फेस्ताचे फेरयेक पालिका गाडेकारांक खंय सोपो कराच्या नांवान लुट्टा. दर वर्सा सोपो वाडयतात. सोपो घेतल्या उपरांत पावती दिनात. धंद्या परस सोपो चड जाल्ल्यान धंदो परवडना म्हूण गाडेकार उलयतात. मडगांव पालिका गाडेकारां कडल्यान 3,600 रुपया घेता जाल्यार सोपो एकठांय करपी आनीक 8 ते 9,000 घेता. चल्ला ते बेकायदेशीर म्हूण कांय नगरसेवकांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्या. इतले मजगतीं मडगांव पालिकेच्या बुधवारा सांजे आपयल्ले खासा बसकेन कांयच थारलें ना. There are two traditional fairs that are being held in the old market. One is for the Holy Spirit feast, one is for the Our Lady of Conception. And there are various vendors coming from different parts of the neighboring states. But it has been observed time and again that the sopo collectors are collecting money, exorbitant charges. Like a carpenter, he has to pay around 8,000 rupees for the full fare, plus 3,000 municipality is taking, and they are demanding. And the worst part of this is they have not issued even a single receipt to these vendors acknowledging that they have accepted this money. प्रत्येक गांवांनी आमी भोंवता, प्रत्येक म्युनिसिपालिटी पंचायत सगळे लागता आमकां. पूण मडगांव म्युनिसिपालिटीन जे जाता न्ही हे खंयच्याच म्युनिसिपालिटीन जायना. मडगांव म्युनिसिपालिटी टोटली कायदे वेगळे. हांगा घेता हे 3,000 तींची फीस एट ओल्ड मार्केट म्हणून, केन्नाय काडटा रिसीट बॅरेक फीस म्हणून, आनी परत्यांनी सोफा म्हणून आनी हें घेता. आनी हांगा कितें करपा आयलें ते सगळे मिटर घालता. आज पर्यंत तेंचें अशेंच चल्लां. पूण दुसरे म्युनिसिपालिटीन कशें आसा, म्हापशा एक तर म्युनिसिपालिटी येता ना एक तर सोपो येता. तेणी कॉन्ट्रॅक्ट दिता सोप्याक. तो एक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो तेणी मार्केट फीस म्हणून, तेन्ना म्युनिसिपालिटीन एंटर जावपाक जायना. आनी जेन्ना म्युनिसिपालिटी एंटर जाता तेन्ना त्या सोपो आसपाक जायना. इतले मजगतीं बुधवारा आपयल्ल्या खासा बसकेन सोपो घेवपी कॉन्ट्रॅक्टर येवंक नाशिल्ल्यान कांयच निर्णय जावंक पावलो ना. लेटरा भितर ते आमी तांकां लेटर दिवपाक ते कंप्लेन दितले, तेजेर आमी ते सोपोवाल्याकूय लेटर दितले, ते पुलिसाकूय सबमीट करता. सोपेकारांची दादागिरी चल्ल्या म्हूण गाडेकार उलयतात. एका सोपेकारान खंय गाडेकाराक मारलो. पुलीस कागाळूय जाली पूण फुडें कांयच जायना. काल म्हज्या फ्रेंडाक मारलें तेणें. आमगे फ्रेंड दुकानदार ताका मारलें तेणें. 15,000 मागतालो खंय सोपेकार. 15,000 दिना म्हणटकच ताका मारलें तेणें. मागीर तेणें कंप्लेंट केली. मागीर सगळे फुडें म्युनिसिपालिटी येताले, बाबा तुमी सोपेकाराक पयशे कितले दिवपाक. मागीर काडपाचो सोपो काडून म्युनिसिपालिटीनच घेवपाचे पयशे सामके डायरेक्ट. जो घेता म्युनिसिपालिटी ते पयशे म्युनिसिपालिटीच घेवचे, सोपेकाराक दिवप ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.